आम्ही प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां वेगवेगळे जे बूथ सेटअप आसा ते आमी तुमकां दाखयतात। जशे आमी बूथ भोंवत आयल्या तसो हांव आतां सध्या हांगासर कुमारखंड गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल पिसुर्ले सत्तरी हांगासर आसा, थंय पावल्लो आसा। आणि हांगासर हो जो म्हाज्या फाटल्यान तुमी बूथ पळयतात तो एक ग्रीन बूथ म्हणून डिक्लेअर जाला आणि तशीच त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सजावटूय केल्ली आसा। ग्रीन म्हणजे हांगासर तुम्ही पळोवंक शकतात की स्कुलाचे कंपाऊंड पासून आसात ते सगळे टोटल तेंच्यांनी सगळे ग्रीन कलरान रंगयल्ले आसात, जेणे करून ग्रीन जो कलराचो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो हांगासर फील येता। एंट्रन्साचेर हांगासर जे बांबूस तेंच्यांनी यूज केला, मागीर ह्या माडांची चुट्टां घातल्या वयर सावळेक तेंच्यांनी। दुसऱ्या जर बुथार तुम्ही वयशात जाल्यार तुमकां हांगासर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान माटो घातले दिश्टी पेंडल आर्टिफिशियल पेंडल घातलेले दिश्टी पडटा। पण हांगासर तशें न पळोवंक वेगळे तरेचें एक चित्र पळोवपाक मेळटा, ते म्हटल्यार म्हजे वयर जे आसा ती तुमकां माडाची चुट्टां पळोवपाक मेळटा। हांगासर जे म्हाजे कुशीक आसा ते सगळे बेल्लो माड जो आसा तेजे बेल्लो माडाची जी फळां आसा त्या फळांचे वेली हांगासर लोमयल्ले आसा। सो अशा तरेन हेंच्यांनी जो नेचरांतल्यान कितें कितें जे सामान मेळटा ते सामान घेवन सगळो आपलो हो ग्रीन बूथ जो आसा तो सेटअप केल्लो आसा। गेल्या वर्सा होच बूथ आसलो तो इको फ्रेंडली बूथ म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आणि ऑल ओव्हर गोवाच्यान ह्या बुथाक सेकंड प्राइज मेळ्ळें आणि आयज हो बूथ आसा तो ग्रीन बूथ म्हणून सेटअप केल्लो आसा। सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस।